नमस्कार. तुमचे सवाल आमचे जाप या कार्याक परत्यान स्वागत. सवाल आसा आज शुक्राराचे मास काव्यता गे म्हण. ही भयण हांगसर पुणशे ताका आयिल्ली म्हजे लागीं सवाल विचारूंक लागली मालगडी ती. फादर, शुक्राराचे मास कांय नासतना रावचे विशीं इगर्ज मतेचें कांय तरी निर्देशन वा मार्गदर्शन आसा गे. मास खावं न्हू, इतर संगती ताव न्हू जिंजवार करच्याक कांय तरी अवकाश आसा गे. अशें आसा म्हणून हांवें सांगलें आयकलां, हें सारकें गे. तुमच्या मतींत हें सवाल दसलां आसतलें. भोव वाचपी आनी सकाळ एक सवाल मोगाळ भावनो न्ही भयणीनो, आनी जायत्या मालगड्यांनी असलें सवाल म्हजे लागीं विचारलेलें आसा आनी तांकां हांवें जाप दिल्ली आसा. तर कॅनन लॉ वा इगर्ज मतेचें कानून शुक्राराचें मास कांय नासतना रावचे विशयंत कितें म्हणटा तें आमी पळोवया. 1251 संख्यांत कॅनन लॉ म्हणटा की एब्स्टिनेन्स फ्रॉम मीट or from some other food determined by the Episcopal Conference is to be observed on all Fridays unless a solemnity should fall on a Friday. कोंगणेन सांगचें तर मास वा प्रादेशीक बिस्पा मंडळीन थारायलेल्या संगतीतावन अलग रावंक वा कांय नासतना रावंक हर एका शुक्रारा कायदो आसा. मास कांय नासतना सांगताच प्रादेशीक बिस्पा मंडळीन थारायलेली एक वस्तू वा संगत कांय नासतना वा ताचे तावन पयस रावंक हर एका भावार्थ्याक कायदो आसा. आतां प्रादेशीक बिस्पा मंडळीन खंयच्यो सकड संगती थारायल्यात ते हांव तुमकां सांगता. 1984 इस्वेंत 1984 ह्या वर्सा नागपुरांत भारतीय कातोलीक बिस्पांची जमत कॅथलीक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया CBCI म्हण आमी कितें सांगता, ही जमत जमली नागपुरांत. आनी थंयसर बिस्पांच्या भासाभासी उपरांत तांणी एक निर्णय घेवन एक मार्गदर्शन दिलें. आनी तें मार्गदर्शन अशें आसा की सांप्रदायीक जिंजवार म्हणजे मास कांय नासतना रावचें सांगाता भावार्थ्यांनी इतर थोड्या संगतीतावन जिंजवार करिजे वा सडीत भक्तीपणाच्यो करण्यो आदारिजे. मास कांय नासतना रावचे वा ती जायना जाल्यार इतर थोड्यो भक्तीपणाच्यो सॅक्रिफिसाच्यो कुडीच्या दंडवणीच्यो करण्यो करिचे म्हणून ह्या बिस्पाच्या जमतेन विवर दिलो. आनी खंयच्यो त्यो संगती तांणी सांगलेल्यो संगती अशें आसात. मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवचें वा 15 मिनटां सक्रामेंताची भेट करची वा 15 मिनटां देवाचें उतर बायबल वाचून थंयसर ध्यान करचो वा 15 मिनटां जेजूच्या कश्टा मरणा वयर नियाळ करचो वा कुर्साच्या भक्तीपणाचें वा कुर्साच्या वाटेचें भक्तीपण आदारचें. दुसऱ्यान दिसाचें एक जेवण जावंक पुरो नस्तो ब्रेकफास्ट वा दनपाराचें वा रातीचें खंयचेंय एक जेवण सांजचें. संपूर्णपणी तारकारी जेवचें, मासली ना तांती ना, संपूर्ण तारकारी जेवण जेवचें. वा एक व्यक्ती सदां पिवोसो आसा जाल्यार ताणें त्या दिसा सोरो पियनासतना
तो गुलाम जाला जाल्यार ताणें बेडी सिगरेट वा चुट्टा हाचे तावन पयस रावचें. उदक सोडून हेर पिवन तावन जावं पुरो च्या वा कॉफी हाचे तावन अलग रावचें. दिसाच्या जोडींतलें 10% 10% दयाळेच्यो करण्यो करच्यांक दिवचें, दान दिवचें गरजेवंतांक वा बरें करच्याक वापरचें. जे कोणाक मांस सदांचें काण, थोड्यांच्या घरांनी मांस नासतना तांकां उंडी वचना तोंडाक, तसल्यांनी मांस त्या दीस काही नासतना रावचें. हांतल्यो खंयच्योय एक संगत आमी पाळूंक जाय म्हणून कातोलीक भारतीय बिस्प मंडळी आपोवन दिल्लें आसा. आतां हें मार्गदर्शन आख्ख्या देशाक लागू जाता, कित्याक सगळ्या भारताच्या बिस्पांनी सांगता येवन दिल्लें मार्गदर्शन. आतां प्रादेशीक बिस्पा मंडळी म्हण आसा, ती भारताची बिस्पा मंडळी जाल्यार प्रादेशीक. दाखल्याक तुमकां सांगचें तर कर्नाटकांत सर्व कर्नाटकाचे बिस्प सांगता येतना ती प्रादेशीक बिस्पा मंडळी येता. त्या देखून ह्या बिस्पा मंडळीन वयर सांगल्यो वा हाच्या पयलीं सांगल्यो संगती काडून उडोव येता वा नव्यो थोड्यो संगती कुडसूं येता, वा असलोच अधिकार DSSच्या बिस्पाकी आसा. बिस्पान वयर पयलीं सांगल्यो संगती पाळयेत म्हूण सांग येता, वा हेर थोड्यो संगती पाळूंक ताणें कुडसूं येता, वा पयलीं सांगल्यो संगतींतल्यो ताणें थोड्यो काडून उडोव येता. आनी ही दोस्तूर हर एक बिस्पो करेस्माच्या सुरवेर एक गवळीक पत्र पाठोवन थंयसर त्या DSSंत कितें सक्कड पाळूंक जाय म्हणून तो भावार्थ्यांक विवरता. आतां चिंत्या शुक्राराची एक पार्टी आसा, काजर आसा, एक प्रोग्राम आसा. थंयसर मांसाचें नुस्तें वाडलेलें आसा. आतां कितें करचें? एकच मांस खाय नासतना रावचें, वा त्या दीस मांस खावन हाच्या पयलीं कित्यो संगती सांगलेल्यो आसा त्यो पाळन तो कितें कायदो आसा तो आमी संपूर्ण करी येता. उडास दवरया मोगळ भावनो आनी भयणीनो, हांगा आमी कितलें सोडता कितलें खाता म्हणचें मुख्य न्हय. जिंजवार, सॅक्रिफीस, त्याग, कुडीच्यो दंडोवण्यो आमच्या आत्मीक जिविताक बऱ्यो आनी फायद्याच्यो. आनी हें क्रिस्तांव अध्यात्मिकतेचें एक मूळ लक्षणी जावन आसा. उडास दवरया, मांस केलें तरी वडना, पूण मांसां खावचीं नाकात. देव बरें करूं.